Purana Konkani Demons in Vrindavan Leela ताजी series आणतो. आज आम्हाला टँकर करू सची विद्या माताजी आणि जपा कोऑर्डिनेशन इंटरनॅशनल ग्रुप कोऑर्डिनेट करता सची. ओव्हर टू यू विद्या माताजी. तुमका हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सकड वैष्णव बांधवाक आयज हे सत्संगांतो भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन मनस्पूर्वक जावन स्वागत करता आसा. आज आम्ही गोवर्धन शिला हाजे ಬಗ್ಗೆ ऐकताची तज पशफुड परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांना तांगेली एक प्रवचनांतो अशें सांगला की साक्षात श्रीकृष्ण परमात्मूचे गोवर्धन पर्वताचे अवतार म्हणून आणि गोवर्धन पर्वत कृष्णाल भक्तांक कितले पूजनीय म्हणून ताणें सांगला. तशेंच चैतन्य चरितामृतांत अशें वर्णन केला की एक पटी एक कृष्ण भक्त वृंदावनादकून जगन्नाथपुरीका वच्चाक भायर सरता. तो ता वताना जगन्नाथ गोवर्धन पर्वताचे सानो एक शील घेवन वता तागेलो. सो आनी ते चैतन्य महाप्रभुका भेट स्वरूप जावन दिता. चैतन्य महाप्रभु का इतलं खुश जात की साक्षात श्रीकृष्ण तांगेले गायला म्हणकी हे जाता महसूस जाता. तांणी गोवर्धन शिलाक एक दोरान बांधून तांगेल गळान घालून घेताची. तांगेल गळ्यांतू आसता 24 hours ते शिला. सो केलोपडी महाप्रभु अशी भावूक जाता शिलींच की ते शिलेक पळोवन तांगेल दोळ भोवन येवन इतलं धाराकार जावन निरंतर अश्रुधार येत आशिल्ले म्हणून सांगताची. कविराज गोस्वामी अशें सांगता आशिल्लींची महाप्रभुले अश्रुधारांतू गोवर्धन शिला बुड्डून वता आशिल्ले म्हणून. म्हळ्यार तितलो तांणी भावूक जाता आशिल्लींची त्या शिला पळोवन. मागीर तांणी ते गोवर्धन शिलेक तांगेल शिष्य रघुनाथ स्वामी तांकां दिल्ले म्हणून सांगताशी. सो आज आमी गोवर्धन शिला बगे आनी विस्तार जावन ऐकुचाक आमगेल वट्टो सांगचाक आमगेल वट्टो येता आसची हिज ग्रेस विजय गोविंदास प्रभुजी हांनी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हांगेले शिष्य जावन आसची. प्रभुजीन 1993 तो डॉक्टर नागरकटी हांनी दिलेलें एक प्रवचन आयकलें ते. ते खंयचें म्हळ्यार वाय बॅड थिंग्स हॅपन्स टू गुड पीपल म्हणून. हे क्वेश्चन तांकां सावन दाखोवन मनांत खात आशिल्लें. सो तांकां ताजे ते आन्सर मेळ शकतानी रेग्युलर इस्कॉन चौपाटी टेम्पलाक रेग्युलर जावन भेट दिता आशिल्ली. हांग दाखून प्रभुजीले स्पिरिच्युअल जर्नी स्टार्ट जालें. आतां हांणी इस्कॉन चौपाटी टेम्पलांत काउन्सिलर जावन सेव करता आसची. Prabhuji has experience of 32 years in field of packaging and presently he is working in Schneider Electric as Deputy General Manager in Designing Department and the work कोण आसची. हरे कृष्ण प्रभुजी. तुमकां दंडवत प्रणाम करता. सो तुमकां भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे दाखून मनस्पूर्वक स्वागत करता. आणि तुमगेल मुखार रविंदा दाखून गोवर्धन शिला बगे ऐकुचाक आमी पुरो इष्ट पावता आसची. हरे कृष्ण प्रभुजी. Over to you. Mute arasaj Prabhuji, mute arasaj tu. Sorry. Thank you very much, Vidya Mataji, for the introduction, and Murlidhar Sharan Prabhu for giving me opportunity. So I will begin with the prayers. Jaya Radha Madhava Kunta Vihari Jaya Gopi Janavanda Girivarasari Yashodanandana Prasadana Yashodanandana Prasadana Yamuna Sita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupa Sagrajata Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Hare Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarukasya Kripa Sindhubhya Evacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. भागवत पुराण कोंकणीचे सभी भक्त वृंद आज जे हांगा उपस्थित आसा तांगेल हम स्वागत करता आसा आणि म्हाका ही तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिले बद्दल हांव तुमका धन्यवाद दिता आसा. तर आज जे आसा आमी गोवर्धन लीला हाजे वेब्स जे आसा ते भगवंतानी जी लीला केलेली आसा ताची आमी आज चर्चा करची आसा. तर गोवर्धन पर्वत आसा ताजे द्वापर युगांतू कृष्ण भगवंतान गोवर्धन पर्वत कोण ताजी ब्रजवासी रक्षण केलेली एक लील आसा. पण ताजी पहिले
अशी सांगिल्लें आसा की बाकी युगा वरे गोवर्धन पर्वताची काणी सांगिल्ली आसा. ते अशी आसा की सत्ययुगांत वरे जाल्लेलो आसा, त्रेतायुगांत जाल्लेलो आसा आणि कलियुगांत तू चैतन्य महाप्रभून वरे तांतू पार्टिसिपेट केलेलो आसा. तर सत्ययुगांत ती काणी आसा ती अशी आसा की पुलस्य मुनी एक पंथा जे आसा ते द्रोणाचल म्हणून एक माउंटनाचे किंग आसा, जे पर्वताची किंग आसा, त्या पर्वताची किंगाक तांणी मेळटाची आणि मेळिल्ले नंतर तांकां सांगताची की तुमगेले पुत्र जे आसा गोवर्धन ते कितले चंद आसा आणि मेगेली इच्छा जाता आसा की म्हाका जे आसा ते गोवर्धन पर्वत जे आसा मिगेल वटू व्हरचे आसा. तो बेगीन एक मिस्टीक योगी आशिल्लो तो अशी एक इच्छा करता. त्या इच्छा केली नंतर द्रोणाचल पर्वत जे आसा तांकां मस्त रडू येता. तांकां तागेले जे तागेले पूत आसा ताजे पासून जे सेपरेशन आसा ताजे दुःख जाते आसा. त्या दुःखान जे आसा ते द्रोणाचल पर्वत जे आसा ते रडते आसा. ते पळोवन गोवर्धन पर्वत जे आसा ते पुलस्य मुनीक सांगते आसाची की तुमके अशी इच्छा आसा की हांव तुमगेलो वटू येवका, तर हांव जे आसा ते तुमगेलो वटू येवच्या तयार आसा. पण हांव एक शर्त घालता ताजे खातीर. ते शर्त अशी आसा की ते तुमी शर्तीच पालन करता आणि ताजे खातीर ती शर्त मंजूर आसता मात्र हांव तुमगेलो येवच्या तयार आसा. अशी केन्ना गोवर्धन पर्वत पुलस्य मुनी सांगता तेन्ना पुलस्य मुनी म्हणटा जायत हांव तुमगेली शर्त जे आसा ते स्वीकार करच्या तयार आसा. हे सांगिल्ले नंतर गोवर्धन पर्वत आसा ते पुलस्य मुनी सांगताची की म्हाका व्हरतसना जे आसा ते तुमी तुमगेले जागेर व्हरतसना म्हाका अशी हांगच्यान उकळ की थंय पर्यंत जे आसा ते डायरेक्ट थंय वचून दवरका. मध्य खंय दवरल्यार हांव थंय स्थित जातालो. हांव तांच्यान कडेन मूव जावेच ना, हांव कडेन मुखार वचीच ना. अशें करून पुलस्य मुनीक गोवर्धन पर्वत सांगता. तेन्ना पुलस्य मुनी म्हणटा जायत ही तुमगेली ही शर्त आसा ही म्हाका मंजूर आसा आणि ताजे खातीर हांव तुमकां घेवन वचच्या रेडी आसा. अशी सांगिल्ले नंतर गोवर्धन जे आसा ते पुलस्य मुनी वटू भायर सरताचे आणि गोवर्धन पुलस्य मुनी जे ब्रजभूमी वयल्यान केन्ना वते उरताची तेन्ना तांकां नेचर्स कॉल येता. नेचर्स कॉल आयले नंतर तांणी कसं करताची कॉल हे करच्याक अटेंड करच्याक तांणी गोवर्धन पर्वत सकल दवरता. सकल दवरिल्ले नंतर तांणी नेचर्स कॉल अटेंड करून परत रिटर्न येता आणि रिटर्न आयले नंतर परत आमगेला तागेल्या आश्रमान तू घरच्याक गोवर्धन पर्वत उकळचे प्रयत्न करताची तेन्ना गोवर्धन पर्वत जे आसा थंय स्थित जाता. थंय तांच्यान हालना आणि गोवर्धन पर्वत हालना म्हणून पुलस्य मुनी आसा तांकां तांगेल्या आश्रमान तू वरच्या जायना आणि म्हणून कसं जाता तांकां क्रोध येता आणि क्रोध येवन तांणी गोवर्धन पर्वताक शाप दिताची. शाप अशी दिताची की तुगेली जी हाईट आसा ते एक मस्टर्ड सिडा इतले जे आसा ते प्रतिदिन जे आसा ते एक मस्टर्ड सिडा इतले हाईट जे आसा ते कमी जाताले अशी म्हणून ताका शाप दिताची. त्या टायमान तू सत्ययुगांत तू जे गोवर्धन पर्वत आशिल्ले ते मस्त व्हड आशिल्ले. मस्त म्हळ्यार मस्त व्हड आशिल्ले. ताजे जे लेंथ आशिल्ले 115 किलोमीटर अशी सांगताची इतले व्हड आशिल्ले. विड्थ आशिल्ले ते 72 किलोमीटर आशिल्ले
आणि हाईट आशिल्ले ते 29 किलोमीटर आशिल्ले. तर 29 किलोमीटर म्हळ्यार 95,120 फीट 95,120 फीट इतली ताजी हाईट आशिल्ली. आणि आता आम्ही कलियुगान पळयल्यार आता ताजी हाईट जी आसा ती फक्त 80 फीट अशी असं म्हणून सांगिल्लें आसा. तर इतले जे आसा ते गोवर्धन पर्वत तागेले हाईट जे आसा ते कमी झालेलं आसा. कसल्याक तुलस मुनीले शापामुळे. तर अशी ही जी स्टोरी आसा, ही काणी आसा, ही सत्ययुगाची गोवर्धन पर्वताल एक काणी आसा. आणि एक काणी नेक्स्ट युगाची आसा ती म्हळ्यार त्रेतायुगाची. तर त्रेतायुगांतू रावणान सीता माताक लंकेंतू अपहरण केल्ले, सीता माताला अपहरण केल्ले. तेन्ना लंके वयरी वार हे करच्याक राम भगवान जे आसा तिगेल शोधांतू लंके वचे खातीर ते इंडियन ओशनांतू एक ब्रिज बांदची उरता तांकां. ते क्रॉस करच्याक, इंडियन ओशन क्रॉस करच्याक. तेन्ना नल आणि नील नावाचे दोन भक्त उरताची तांकां ते श्रीलंकेवरची ब्रिज आसा ते बांदची सेव दिल्ली आसा रामान. आणि ते सेव जे आसा ते तांणी करचे प्रयत्न करता. तर हे जेन्ना हनुमंताक कळटा की रामचंद्र आसा ते श्रीलंका वयर अटॅक करच्या भायर सरल्याची आणि तांकां ओशन क्रॉस करच्याक ब्रिज बांदचे आसा. तेन्ना हनुमंत आसा ते मस्त खुश जाता की तांकां काय पूण एक सेव मेळ्ळी म्हणून. आणि त्याच खातीर हनुमंत कसं करता हिमालया वचून ते हे करताचे कसले गोवर्धन पर्वत आसता ते उकोळ हाडताची. आणि उकोळ हाडताची तर उकोळ हाडिल नंतर ते केन्ना वते उरताची हनुमंत वते उरता तेन्ना ते जेन्ना नल आणि नील जे आसा ते 5वे दिवस तांकां हनुमंत सांगताची की आमगेले काम आता जालें, आमी पूल बांदून जालो आणि आता आमकां ह्या पर्वताची जरुरत ना अशें म्हणून तांणी नल आणि नील तांणी हनुमंताक सांगताची. आणि हनुमंत त्या टायमा अशी म्हणटाची की तांणी जे आसा ते गोवर्धना वयल्यान व्रज भूमी वयल्यान वते उरताची आणि कडेन हनुमंत नाका म्हणून ते पर्वत आसा ते हांगा दवरताची. अशी म्हणून वरे एक काणी त्रेतायुगाची सांगिल्ली आसा. कडेन कलियुगाची जी काणी आसा ती आमकां सगळ्यांनी आमी आयकल्याची. ती म्हळ्यार गोवर्धन पर्वताची कृष्ण भगवंतान केल्ली लीला. तांतू अशी जाता की कृष्ण भगवंत जे तांगेल ग्वाल बाल उरताची तांगेल ओटू सद्द सकाळी कसं करताशिल्ले तांणी गाय चर्चा व्हरताशिल्ले आणि रानां वचून खेळ विंगड विंगड खेळ खेळताशिल्ले आणि तांणी एकमेका ओटू कसले आदान प्रदान करताशिल्ले. अशी तांणी तांगेले हे रेग्युलर ऍक्टिव्हिटी आशिल्ले. आणि हे रेग्युलर ऍक्टिव्हिटी करतासतना सगळे हे जन आसा ते ग्वाल बाल आसा तांणी सगळे एकत्र ओटू जाताची आणि कडेन तांणी तांगेले क्रीडे खातीर करताची. तर तेन्ना एक दिवस तांणी कृष्ण भगवंत आसा तांणी हे पळयताची की नंद महाराज आसा ते नंद महाराज मस्त कसले यज्ञ करची तयारी करते आसा. तर यज्ञ करच्या तयारी जेन्ना करता नंद महाराज तेन्ना कृष्ण जे आसा ते तांकां जे आसा ते विचारताची की हे तुमी कसं करताची. नंद महाराज जे आसा तुमी कसं करताची, ते कसली तयारी करता तुमी. तेन्ना म्हाका हे जाणून घेवका की तुमी कसं करताची. आणि तेन्ना कृष्ण भगवंत नंद महाराज सांगता की आमी फॅमिली मेंबर्स आसाची आणि फॅमिली मेंबर्सांतू कसले सिक्रेट अशी उरना.
तर म्हाका तुम्ही कसं असं ते जशी असं तशी तुम्ही सांगता अशी नंद महाराजाक कृष्ण भगवंत जे असं ते सांगता त्यांना कृष्ण भगवंत असं ते मस्त अशी जशी सान चेडू उरता त्या मस्त तशी प्रश्न विचारताची तशी नंद महाराजाक कृष्ण भगवंत जे असं ते अशी बरे प्रश्न विचारतानी की हे अरेंजमेंट असं ते अरेंजमेंट कसं खातीर करते असाची आणि हे अरेंजमेंट करून हे जे यज्ञ करते असाची त्याचे फळ जे मेळटाले ते कसं कसं फळ तुमगे इच्छा आसा कसं फळा इच्छा आसा तुमका ताजे नंतर हे यज्ञ जे असं ते कोणा खातीर तुम्ही करते आसा ताजे नंतर त्यांनी विचारतात की हे यज्ञ जे असं ते तुम्ही कशी करताले ताजी विधी कसं असं आणि ताजे नंतर लास्टाक कृष्ण भगवान जे असं ते म्हणताचे की हे सॅक्रिफायस करची ओव्हरऑल पर्पज कसं असं अशी म्हणून जे असं ते कृष्ण भगवंत नंद महाराजाक विचारताचे आणि विचारिल नंतर नंद महाराज जे असं आता कसं करताची कृष्ण भगवंताक सांगताचे की आम्ही जे असं ते आजी इंद्र पूजा करचे आणि इंद्र पूजा करचे ताका आम्ही हे सगळी सामग्री असं ते ओटूक केलेलं असं कारण इंद्र भगवंत असं ते आमका वर्षा दिता पाऊस दिता आणि पाऊस दिता म्हणून कसं जाता आमका आम्ही वैश्य कम्युनिटी असं तर आमका जे असं खेती करचाक उदक जाय तर इंद्र भगवंत त्यांना खुश जाता संतुष्ट जाता आमगेल यज्ञा वयल्यान त्यांना आमका पावस दिता आणि पावस दिले नंतर आमगेल खेती जे असं ते लायक करून जाता आणि आमगेले धनधान्य सगळी संपत्ती समृद्धी जे असं ते आमचं सगळं मेळता आणि आम्ही जे असं हे पूजा करचे आणि एक कारण अशें असं की आम्ही आमगेले एन्सेस्टर दोन हे विधी आमगेल बाप्पाल बाप्पा अशी जे असं ते आमगेल परंपरेन जे असं ते सगळं आम्ही हे विधी करते आयले म्हणून ह्यावर एक कारण असं की आम्ही हे परंपरा ब्रेक करचे ना अशी आमगेले असं म्हणून आम्ही त्यावर एक कारण असं की ताजी खातीर आम्ही हे पूजा करत आणि एक गोष्ट जी असं ते नंद महाराज कृष्ण भगवंत सांगता की पळय इंद्र जे असं ते आमका पाऊस दिता आणि पाऊस दिले नंतर आमगेल तागेल ऋण जाता बिकॉज वी हॅव सम डेप्थ बिकॉज ही इज गिविंग अस द रेन तर आमगेल ऋणी जाता ते आमगेल ऋण चुकोवच खातीर आम्ही जे असं ते ताका आणि एक सॅक्रिफायस करता अशी विंगड कारण देऊन नंद महाराज जे असं कृष्ण भगवंत सांगते असं की आम्ही ताजी खातीर इंद्राल पूजा करता त्या टायमार कृष्ण भगवंत जे असं ते नंद महाराजा कर्म मीमांसक जे फिलॉसॉफी असं ते त्यांनी सांगताचे ताजे ताजे हे अशें असं की ते कर्म आमगेल कर्म वयर जे असं ते त्यांनी उलयताचे ते कृष्ण म्हणता की आम्ही आमकां कसले कार्य आम्ही करताची आम्ही कार्य करताची ताजे कार्याचे फळ जे असं ते आमकां मेळटा आणि आमकां फळ मेळटा आणि ताजे वयर आम्ही ते फळ जे असं ते उपभोग घेताचे तर आम्ही कसले गोष्टीची प्राप्ती आमकां जाता ते आमगेले कर्मानुसार जाता आम्ही जशी कर्म करताले तशी आमकां ताजे फळ मेळटा तर आमगेल सगळे ऍक्टिव्हिटी असं ते जे असं ते आमगेल कर्माचेर आसा सो आम्ही बरे काम केल्यार आमकां बरे फल मेळटले आणि ताजे खातीर जे असं इंद्र देवाल पूजा करची कसं आवश्यक असतं तातूंत परत त्यांनी भगवान म्हणता की इंद्रा पूजा ते बंद करायचे ते बंद करचे कारण हे ताका भगवंत असं ते दोन हे रिझन दिताची
पहिलं रिझन है की कृष्ण म्हणता की हे जे असं इंद्र जे असं ते आम्ही हाव जे दिता ते जे असं त्याच इंद्र जे असं ते तुमकां दिता आणि दुसरं म्हळ्यार तुमगेल कर्म करता म्हणून तुमकां ते मेळटे असं तर ताजे खातीर इंद्राची हे कसं इंद्रा पूजा करची कसं गरज आसा अशी कृष्ण भगवंत असं ते नंद महाराजांना आणि अशी सांगून कृष्ण जे असं कडेरी अशी एक प्रवचन हांव सांगिल्लें आयकलें आसा की गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई उरताची तांणी गव्हर्नमेंटाची काम करताची आणि गव्हर्नमेंटाक काम करताची ते तांगेली ड्युटी आसा ते ड्युटी बद्द आसा म्हणून ते असं ते सगळें काम जे आसा खंयचे खाते म्हणा त्याचे काम ताचे नुसार जे आसा तांणी करताचे तेन्ना तांगेल काम करचे खातीर आमकां तांकां रिश्वत दिवची गरज ना तांकां रिश्वत दिवची उरतले ते रिश्वत दिवचे आमी कार्य करताचे ते रॉंग आसा तांगेल कार्य जे आसा तांगेल कर्म आसा ते तांणी करूं का तांणी कर्म करना म्हणून तांकां आमी दूड दिवचे आणि कडे तांणी काम करचे हे जे आसा ते रॉंग आसा अशी एक प्रवचन हांव सांगिल्लें आयकलें आसा तर तशीच इंद्र भगवंताक आमी जे आसा की अशी तागेली हे करची म्हळ्यार ताणें रेन दिवचे खातीर आमी तागेली पूज करची असो ते करची गरज ना तशी करची जाल्यार तुम्ही गोवर्धनाची पूजा करा आणि तुम्ही कसले सामग्री जे गोळ केलेली आसा ते सगळी सामग्री आसा ते गोवर्धन पूजे खातीर तुम्ही वापराची अशी म्हणून कृष्ण भगवंत नंद महाराज सांगता तेन्ना नंद महाराज म्हणटा की पळय आज जे आसा आमी इतली तयार केलेली आसा इंद्र पूजेची तेन्ना इंद्र पूजा हांव आज करून घेता आणि गोवर्धन पूजे वरें हांव तयारी करता हांव दोन्ही करता म्हळ्यार हांव तयार केल्ली आसा म्हणून हांव इंद्र पूजा करता आणि ते जाल्या नंतर आमी गोवर्धन पूज करें तेन्ना कृष्ण भगवान म्हणटा की ना तशी करची वरें गरज ना तशी करची गरज ना कारण तुम्ही गोवर्धन इंद्र पूजा केल्यार तांतूं तुमगेल मस्त वेळ वता आणि ताजे फल प्राप्ती काय जावेच ना ताजे किंता तुम्ही त्याच वेळ आसा ते तुम्ही गोवर्धन पर्वताले पूजा केल्यार बर जाता तांतूं हे भगवंताले हे जे भगवंताले इन्स्ट्रक्शन आसा ताजे वयल्यान आमकां हे कळटा की आमकां देवाल पूजा करची जाल्यार आमकां तुरंत करता म्हळ्यार लगेच करता ते केन्ना डिले करचे ना तांतूं कसले हाजे खातीर डिले करचे ना ते देवाल कार्य करचे जाल्यार ते तुरंत हे जे कार्य ते करता आणि अशी सांगून कृष्ण भगवंत आसा ते नंद महाराजाक सांगतास की कशी जे आसा ते गोवर्धन पूजा कशी करचे म्हणून विस्तारान नंद महाराजाक कृष्ण भगवंत आसा ते सांगतास तांतूं अशी बरयल्या कृष्ण बुकांतूं की कृष्ण जे आसा ते सगळे ब्रजवासी सांगतास की ते तुम्ही जे सामग्री हे केल्ली आसा ताजी तुम्ही व्यंजन करायचे आणि व्यंजन कशी करायची तांतूं पुरी करायची पकोड करायची विंगड भाजी करायची मिल्क प्रोडक्टाचे स्वीट करायची आणि दह्याचे आयटम करायची अशी विंगड आयटम करायची अशी कृष्ण भगवंत जे आसा ते सगळ्यांक सांगता आसा आणि ताजे नंतर कृष्ण भगवंतांनी हे वरी सांगताची की ग्वाल हे गाय आसाची गायल वरे आमी गोर हे करताची सेव करताची गायक वरे लायक करून डेकोरेट करायची तांकां लायक वस्त्र घालाची तांकां लायक ग्रास खावच्या दियाची
तांगेल तोंड आणि असं ते लायक करून डेकोरेट करायची. तांगेल गळ्या विंगड विंगड ते अशी हे घालतात ते घालायची. अशी करून गाईल वरे तुम्ही तांक वरे डेकोरेट करायची. आणि तुम्ही जे ब्रजवासी असा तांनी वरे लायक कपडे घालून कशी आम्ही फेस्टिवलाक बरे कपडे घालताची, नवे नवे कपडे घालताची आणि आमगेल कशी आम्ही फ्रेश जाऊन एक सजावट करताची. तशी तुम्ही सगळे जण जे असं ते एकदम लायक करून तुमगेले वस्त्र हे करून परिधान करायचे. आणि हे झाल्यानंतर तुम्ही सगळं फूड जे प्रिपेअर करताले ते सगळं तुम्ही कसल्याक ऑफर करायची, गोवर्धन ऑफर करायची. आणि गोवर्धन ऑफर करायची आणि ऑफर केल्यानंतर गोवर्धनाची परिक्रमा करा. आणि परिक्रमा करता करता जे असं ते गोवर्धन परिक्रमा करायची. आणि परिक्रम झाल्यानंतर कडेर जे असं तुम्ही हे माका सगळे भोगा जे अर्पण केलेलं असं ते हांव ताका हे करता, स्वीकार करता. आणि हांव स्वीकार करून हांव प्रसाद रूपान तुमका सगळ्यांक दिता. अशी सांगितल्यानंतर सगळे जे ब्रजवासी असाची ते सगळे कडेरी रेडी जाताची. कृष्णान सांगिल तशी कार्य करच्या. त्यांना अशी सांगिल असं की ब्रजवासी असं त्यांनी कसं असं एकदम इनोसंट असाची. त्यांनी देवाल मस्त व्हड भक्त असाची. आणि कसले कार्य करचे जाल्यार त्यांनी देवाक विचारताची, देवाल परमिशन घेताची, देवाल शरणागती घेताची. आणि देवाल शरणागती घेऊन देवाक खुश करून कडे कसले कार्य जे असं ते कार्य सूर करताचे. ताजे खातीर आमकां वरे जे असं जे आम्ही साधना भक्ती करते असाची आमकां वरे प्रभुपादान कशी सांगला की आमकां जे असं ते हर कार्य यत करोसी यदस्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौंतेय तद पुरुषम मदर्पणम. जशी गीतेन तो हा एक श्लोक असा के कसले करता जाल्यार तुम्ही कसले कार्य करचे जाल्यार तुम्ही कसं करायची, मिगेल उडकास करायची. कारण आय एम भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्व लोक महेश्वर सुदृढ सर्व भूतानां ज्ञात्वा माम शांतिर्भूषति. त्यांना आय एम द भोक्ता, सो इट इज बट नॅचरल के सगळे जे असं ते मिगेल्यागी येऊ का. कारण मिगेल्याक स्थान सगळी वस्तू जे असं ते बाहेर पडेल असत. वापस जे असं ते कसं असं मिगेल्यागी येऊ का. मिगेल माका केन्ना मिगेल्या केन्ना येता त्यांना कसं करताची जो पण भक्त माका ते अर्पण करता ताजे वयर हांव मस्त संतुष्ट जाता. आणि ताजे आम्ही हे पळयत आसाची आम्ही भगवंताल भक्त जे असं ते कसले करताची आम्ही विंगड विंगड देवाक व्यंजन करून देवाक आम्ही नैवेद्य करच्या दवरताची. आणि नैवेद्य केल्यानंतर देव वरे खुश जाता आणि आमक वरे आध्यात्मिक आमगेले प्रगती जाता. आमक वरे स्पिरिच्युअल आम्ही बरे स्पिरिच्युअल जाते असाचे. अगूर 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 आमगेल हे जे असं भगवंताक ऑफर केल्यामुळे आणि ते अन्न जे असं प्रसाद म्हणून ग्रहण केल्यामुळे आमगेल वरे हे जे असत आम्ही वरे आध्यात्मिक जाते असाचे. कारण आमका कृष्णाल पर्सनल टच मेळटा, कृष्णाल पर्सनल मर्जी मेळटा. ताजे खातीर भगवंताने कसले सांगल्यार ब्रजवासी ताका ना म्हणनाची ते जे असं ते तुरंत करच्या रेडी असत. त्यांना भगवंत अशी केन्ना सांगताची त्यांना लगेच परत त्यांनी जे सगळी तयारी करच्या उत्साहान मस्त उत्साहान जे असं ते तयारी करच्या सुरुवात करताची. तशी पळयल्यार हाका म्हणटाची स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. स्पिरिच्युअल वर्ल्डान तू कसं जाता की म्हळ्यार भौतिक जगांत आणि स्पिरिच्युअल जगांत वर्ल्डान तू कसं फरक आसा ते हे म्हळ्यार भौतिक जगांत तू प्रत्येक जीव जे आसा ते स्वतः कशी आनंद घेवचे हे प्रयत्न करते उरताचे. हाऊ आय कॅन एन्जॉय द थिंग्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. आणि आध्यात्मिक जगांत तू हाऊ आय कॅन गिव्ह
एन्जॉयमेंट टू अदर लिव्हिंग इन. हांव कशी दुसऱ्या प्रसन्न करच्या, हांव अशी कार्य करता की दुसरे जन जे आसा ते प्रसन्न जाता. तांतू मिगेल विषय मिगेल बद्दल हांव केन्ना विचार करना. हांव जे आसा ते केन्ना दुसऱ्या बद्दल विचार. आणि दुसऱ्या बद्दल विचार करचे जाल्यार तेन्ना आमी कसं करताची, दुसऱ्यांक संतुष्ट करचे खातीर तांगेल सेव करता. तर सेव केली नंतर आमकां एक आध्यात्मिक रियलायझेशन मेळटा, की आध्यात्मिक आनंद बरें मेळटा, की आमी सेव केली नंतर जे आसा ते आमकां परत आमकां त्याच आमी केलेली कसं आसा त्याच आमगेले रिटर्न येता अशें म्हणटाची. आमी कसले कार्य केले, आमी कसले दान केले री, आमकां दान ते आसा ते परत आमगेल्यागी येता. आता हातू एक आनी एक सान स्टोरी आसा ती कृष्णाली अशी की कृष्ण केन्ना एकदम सान आशिल्लो, एकदम सान 1-2 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना तो जे आसा ते तागेल घरा भायर आंगणांत एक पंता तागेल घरा आंगणांत एक फ्रूट सेलर येता. आणि फ्रूट सेलर येता, ते फ्रूट सेलर आसा ते लेडी आसा ते कृष्णा रूप पळयता. कृष्णाक सान कृष्णाक बालकृष्ण पळयता. आणि कृष्ण पळयल्या नंतर ती इतली मोहित जाता तागेल रूप पळोवन की तिगेली इच्छा जाता की हांव जे आसा ते फ्रूट जे आसा म्हाका जे हांव जी विकचे आयल्या ते फ्रूट जे आसा ते कृष्ण दिवका म्हणून. तेन्ना कृष्ण जे आसा ते एकदम सान बाल स्वरूपांत आसा. तागेल हात बरे इतले व्हड ना की तो तागेल हातान ते फ्रूट जे आसा ताका धरचे वरे इतले तागेल हात व्हड ना. इतले सान आसा कृष्ण. तेन्ना ती फ्रूट वेंडर आसा ते कृष्णाक कशी पुणी ते तागेले हे करता. आणि कृष्ण जे आसा ते कशी सान बालक कशी 2-4 अशी फ्रूट धरची जाल्यार अशी छाती धरून कशी चमकता, तशी कृष्ण जे आसा तिगेले ते तीन दिली स्वीकार करता. आता ती जी दिसता तेन्ना ती कसले मन आशिल्ले ना की हांव जे आसा रिटर्न कृष्णाक म्हाका फ्रूट वेंडर म्हळ्यार कशी ताणें कसं दूड दिला आमी फ्रूट दिताची तशी काही लेखना ती जी आसा एकदम एकदम प्रेमळ हातू जे आसा ते कृष्ण अर्पण केले नंतर कृष्ण जे आसा ते घेवन वता आणि कृष्णा रूप जे आसा ते पळयत आणि पळयल्या नंतर ती कडेरी वच्च्या भायर सरता आणि वच्च्या भायर सरता तेन्ना कसं जाता तिगेली जी टोकरी आसा तांतू कृष्ण जे आसा कसं करताची कितले पाटी मिलियन टाइम्स रत्न जडित हाजेन ते टोकरी आसा ते कंप्लीट भर सोडता. ते ताजे खातीर अशी म्हणटाची कृष्णाक कसले एक सान वस्तू दिल्या री कृष्ण ताजी कितके पटी जे आमकां ते आसा ते रिटर्न दिता. That doesn't mean के we are expecting something, but out of love आम्ही प्रेमान कृष्णाक अर्पण करताची आणि कृष्णाक मस्त आमकां जे आसा ते रिटर्न दिता. तेन्ना हे व्रजवासी जे आसा ते अशीची सगळे तयारी करून कृष्णाक प्रसन्न करचे खातीर सगळे तयारी करता आणि कृष्णान सांगिल्लें तशी सगळे व्यंजन जे आसा ते कृष्णाक जे आसा भोग करताची आणि कृष्ण जे आसा ते सगळे भोग जे आसा ते ग्रहण करता आणि ग्रहण केल्या नंतर जे आसा ते सगळे कृष्ण मस्त जे आसा ते कसं जाता प्रसन्न जाता ब्रजवासी प्रसन्न जावन जे आसा ते कृष्ण जे आसा ते सगळ्यांक परत जे आसा ते तांणी तांगेले ते हे आसा ते परत तांगेले म्हळ्यार जशी सांज जाता एक कडेन सगळे जे आसा ते परत तांगेले घरल्या वताची. ते जाले नंतर हे केन्ना इंद्र भगवंता कळटा तेन्ना इंद्र जे आसा तो पळयता की नंद महाराजान जे मिगेल यज्ञा खातीर तयार केलेली आसा ते तयारी जी आसा ते तांतू अशें सांगलें की टॉकेटिव्ह बॉय स्मॉल टॉकेटिव्ह बॉय सान बालकृष्ण जे आसा तागेले वाक्या वयरी तागेले ताणें सांगिल्ले प्रमाणे कोण जे आसा
ते ब्रजवासी ना मिगेल हे पूजी करचे बदले त्यांनी जे असं ते कसं करते गोवर्धन पर्वतान पूजी केले आणि गोवर्धन पर्वताक मिगेल माक जे सामग्री अर्पण कशी त्यांनी जे असं ते गोवर्धना दिली आणि म्हणून इंद्राक जे असं ते मस्त कोप येता आणि इंद्रा मस्त कोप येता तर इंद्र जे असं ते कसं करता इंद्र जे असं ते हेवनली प्लॅनेट असे हे असं देवता असतंय आणि तांका हे वर्षा करचे जे असं पावस पडचे जे असं ते तांगे लागी असं आणि तांगे लागी मस्त विंगड नमुनचे क्लाउड्स असत आणि तांतू सर्वात भयानक क्लाउड म्हळ्यारी संवर्तक क्लाउड ते संवर्तक जे क्लाउड असं ते ढग असं ते ढग जे असं ते अशी म्हणटाची की जेव्हा पृथ्वीचे संहार जावचे असं प्रलय जावचे उरता ते प्रलया टायमारी हे संवर्तक वर्षा जे असं त्यांनी करताचे आणि ते केल्या नंतर सगळे जे असं ते मटेरियल वर्ल्ड सगळे असं ते नष्ट जाता ते नाशाचे हे असं नाश करच्याक असं तर अशी इंद्र भगवंत असं ते मस्त कोप करून गोवर्धना वैरी जे असं ते वर्षाव करत उरता आणि वर्षा करता त्यांना कसं जाता मस्त पाऊस येता मस्त वार येता ब्लोईंग विंड येता तुफाना म्हणून परिस्थिती जाता आणि तुफाना म्हणून परिस्थिती झाल्यानंतर सगळे ब्रजवासी असं तांका एका गोष्ट असं ते उडगास असं ते म्हळ्यार कृष्ण तांका काही आणि काही गोत ना ब्रजवासी असं तांका काही गोत ना तांका जे असं ते कृष्णा वर पूर्ण विश्वास असं आणि ते कसले तांगे वैरी संकट आयले त्यांनी लगेच जे असं ते कृष्ण कन्सल्ट करते तशी कन्सल्ट करच्याक त्यांनी परत जे असं ते सगळं कृष्णा लागी वताचे आणि कृष्णा लागी वताची त्यांना कृष्ण जे असं ताका कळता की हांनी कसले आयले म्हणून ताका कळता की इंद्र जे असं ते कसले इतलं व्हड वर्षाव करते तशी पळयल्यार आता पावसाचे टाइम ना आता काय हे वर्षाव जावचे टाइम ना आणि वर्षाव जायचे टाइम ना तरी जे असं ते इतकं व्हड वर्षाव जे असं ते जाते असं अशी कृष्णाक कृष्ण जेन्ना पळयता तेन्ना ताका हे लक्ष येता की हे जे असं ते इंद्राल खूप असं आणि कृष्णान गोवर्धन पूजा करच्याक नंद महाराजाक हाजे खातीर सांगिल्ले की इंद्र जे असं ताका मस्त अभिमान स्वाभिमान जाल्लेलो असं घमंड आयिल्लो असं की तोची जो असं कसले पावस दिवच्याक तोच कारण असं आणि जे पृथ्वीचेरी जे धनधान्य जाता ते तागेल निमित्त तागेल पावसा निमित्त जाता अशी ताका एक हे आसा भ्रम आसा ताजे खातीर इंद्र जे असं हे इंद्राक हो जो गर्व आयिल्लो असं त्या गर्वाक कृष्णाक ते जे असं ते कळता आणि ताजे गर्व करचे कमी करचे खातीर कृष्ण भगवंत असं ते गोवर्धन पूजा करचे खातीर नंद महाराज सांगता अशी वरी सांगिल्लें आसा तेन्ना इंद्र जे असं ते संवर्तक जे वर्षा असं बारिश असं ते जे केन्ना पेटयता तेन्ना अशें सांगिल्लें आसा की एक ताजी ड्रॉप असं ते हत्तील पाया इतलं व्हड असं हत्तील पाय कितलं व्हड उरता तितले त्या पावसा एक ड्रॉप इतलं व्हड आशिल्लो आणि त्या इतलं व्हड ड्रॉपान जोरान पावस पडता आणि हे ब्रजवासी केन्ना वताची तेन्ना कृष्ण
तांकां सांगता की तुम्ही काय काळजी करची गरज ना, तुमगेल रक्षण करचे जे आसा ते हांव तुमगेल रक्षण हांव करता. तेन्ना अशी आज हांव एक लेक्चर आयकलें की कृष्ण भगवंत कशी टाइम प्लेस सर्कमस्टन्सा नुसार आमकां प्रोटेक्शन दिता. कृष्ण भगवंत जे आसा अशी आज हांव लेक्चर आयकलें की अर्जुन आसा तो क्षत्रिय आसा. तर महाभारत युद्ध जालें तेन्ना कृष्णान अर्जुना सांगलें की तू युद्ध कर, तू युद्ध कर आणि बाकी डायरेक्शन हांव दिता, पण युद्ध करचे काम जे आसा ते तू करता. अशी इन्स्ट्रक्शन जे आसा कृष्णान अर्जुनाक सांगिल्लें आसा. आणि हांगा पळयल्यार व्रजवासीक ताका कृष्णाक गोत आसा. हे कसले हे क्षत्रिय ना, हे वैश्य कम्युनिटी आसा. हे वैश्य कम्युनिटी आसा तर वैश्य कम्युनिटीला रक्षण करचे कार्य जे आसा ते कार्य मिगेल आसा. त्या टायमार कृष्ण अर्जुना सांगेल म्हूण काय हांकां सांगना की तुम्ही हाजे खातीर काहीतरी कार्य कराचे अशी सांगना तांकां. तेन्ना कृष्ण जे आसा तांगेल रक्षण करच्याक तांकां मदत करता. तशी कृष्ण कोणाक फेवर करताची, कोणा फेवर करनाची, या कोणाक केन्ना विंगड सेवा दिताची, कोणा दिनाची. ताचे खातीर अशी म्हणटाची की अशी वरे हांव आयकलें की गुरु वरे अशी आसा, आमगेल गुरु वरे our spiritual master also sometimes gives us some instruction. तेन्ना केन्ना केन्ना आमकां कशी इन्स्ट्रक्शन दिलेली आसा, त्या इन्स्ट्रक्शन आमगेले एक कार्य आसा, इन्स्ट्रक्शन आसा एज इट इज फॉलो करचे. ताजी मागशी चड विचार करचे ना की तांतू कसले सांगले, कसो उरतले, म्हाका सांगले ताका सांगिल्लें ना, ताण करता आशिल्ले हांव कसले करता, अशी आमी आमगेले स्पेक्युलेशन करचे ना. कारण आमकां कसले इन्स्ट्रक्शन येता, कोणे एक डिओटी दिता म्हणा किंवा एक स्पिरिच्युअल मास्टर दिता, ते अशी सांगताची की देवाल हे मर्सी उरता. इट इज अ Krishna's blessing which is coming through a Vaishnava, through a devotee of the Lord. So आमका केन्ना आमी भक्ती करताची आमकां मस्त कसले सेव करची अपॉर्च्युनिटी मेळटा. आणि कसले अपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना आमी ताका ना म्हणचे ना एज फार एज पॉसिबल. आणि ना म्हणनाच केन्ना तेन्ना आमगेले आध्यात्मिक प्रगती जी आसा ते फटाफट जाता, फास्ट जाता. कारण ते इन्स्ट्रक्शन जे आसा ते हायर ऑथॉरिटी दिते आसाची. आणि हायर ऑथॉरिटी केन्ना इन्स्ट्रक्शन दिता तेन्ना ताजे ओटू मर्सी वरे आमगेले इन्स्ट्रक्शन ओटू येते उरता. ते एम्पावरमेंट म्हणटा पळय, ते एम्पावरमेंट वरे आमकां कृष्ण भगवंत ते भक्ता माध्यमांतून आमकां एम्पावर करते उरता. ताजे खातीर हे कृष्ण जे आसा ते केन्ना केन्ना कोणा फेवर करता, कोणा करना. स्पिरिच्युअल मास्टर केन्ना करता, करना. तर ताजे मागशी बरे रिजन उरता. तर ताका आमी जशी आसा तशी स्वीकार करची आमी भावना दवरता. कशी आमी दवरताले तशी आमकां रेसिप्रोकेशन मेळटालें. तेन्ना कृष्ण भगवंत आसा ते म्हणटा की तुम्ही काय काळजी करनाका. आता हांव जे आसा हे गोवर्धन पर्वताची आमी पूजा केलेली आसा. आणि आमगेल गोवर्धन पर्वत जे आसा तोच आमगेल रक्षण करता आसा. तशी पळयल्यार माताजीन सांगिल्ल्या प्रमाणे, एक्झाम्पलान सांगिल्ल्या प्रमाणे चैतन्य महाप्रभुले तांतूं ताण म्हणिल्लें आसा की गोवर्धन पर्वत आनी कृष्णा दे आर नॉट डिफरंट. तांणी विंगड नाची. तर कृष्ण जे आसा ते कसं करताची कृष्ण भगवंता तांणी तागेले लेफ्ट हँडाचे स्मॉलेस्ट फिंगर आसा ताजे ना ताजे हाजेर कृष्ण भगवंत आसा ते कसं करता गोवर्धन पर्वत अशी पळयताची. आणि उकोळणू कृष्ण भगवंत आसा ते सगळ्यांक सांगता आसाची तुम्ही कसं करा,
सगळे या गोवर्धन पर्वता सकल यायचे, आगेल शेल्टर घ्यायचे. आगेल शेल्टर घेऊन तुम्ही आगेल शेल्टर घेतल्यारी तुम्ही सुरक्षित उरताले. तुमके काही भिवका म्हणून ना हांव जे आसा तुमगेल पूर्ण रूपान रक्षण करता. तुम्ही फक्त आजी शेल्टर घ्यायचे अशी म्हणू कृष्ण भगवंत असं ते सगळं ब्रजवासीक सांगता. आणि ब्रजवासी जे असं ते सगळं एकत्रित जाऊन गोवर्धन पर्वता सकल येऊन भगवंताले शरण घेते. आता हांतुवरे मस्त कसं सांगेल असं ते म्हळ्यारी अशी म्हळ्यारी की कृष्ण केन्ना गोवर्धन पर्वत कळता त्यांना ब्रजवासींक मस्त कष्ट जाता. तांकां कष्ट असले जाता की कृष्णाक कष्ट जावचे पुरो. इतले सान बोटान इतलो व्हड पर्वत. आता हांव सांगेल कितले किलोमीटर व्हड पर्वत. एक सान 7 वर्सां एक बालक इतलो व्हड पर्वत सान हेजे न्हू बोटान उकळता. ते कितले ताका कष्ट जावचे पुरो अशी जे आसा तांगेल भावना तांगेल मना येता. तर तांणी जे आसा त्या एक भावना आसा तांगेल. आणि कसं भावना आसा म्हळ्यार तांणी कृष्णा पळयताचे. कृष्णा जे सुंदर रूप आसा ते रूप पळयताचे. रूप पळोवन कृष्ण कशी ताका काही त्रास जायना. अशी म्हणिल्लें आसा की एक हस्ती कशी एक मशरूम उकळल्यारी कशी ते इजिली ताणें उकळयत. मशरूम उकळच्याक हस्तीक काही कष्ट जायना. इजिली ही कॅन लिफ्ट. ते मशरूम कशी उकळता तशी एक गोवर्धन पर्वत आसा ते कृष्णान उकळिल्ले आसा. त्या कृष्णा काय त्रास जायना. पण ब्रजवासींक तांगेल भावना अशी आसा की तांकां दिसता की कृष्णाक कितले कष्ट जावचे पुरो. ताजे खातीर तांणी कसं करताची तांणी हे घेता बड्डी घेता. बड्डी घेवन टच करताची गोवर्धनाक सपोर्ट करता. कितले पळय विशेष आसा कितले प्रेम आसा पळय तांगेले. अशी करून तांणी टच करून सगळे लोक जे आसा ते एकत्रित जावन जे आसा कृष्णा मदत करता. कृष्ण आमकां मदत करता. पण हांतू आमी पळयताची कृष्णाले रेसिप्रोकेशन. ते रेसिप्रोकेशनांत भक्त वरे कृष्णाक रेसिप्रोकेट करता. तांणी वरे बड्डी घेताचे आणि जे आसा ते खंय गोवर्धन पर्वत पडचे ना म्हणून तांणी जे आसा ते सपोर्ट करता. आणि कृष्ण तांकां म्हणटा की तुम्ही काय भिवका म्हणून ना. हांव ते आसा ते तुमकां कंप्लीट प्रोटेक्शन दिता. आणि हे गोवर्धन आसा पळय हे हो पडेश ना हाजी वरे गॅरंटी आसा ते कृष्ण भगवंत जे आसा तांकां दिता. अशें जाले नंतर पूर्ण दिवस जे आसा ते ब्रजवासी जे आसा कृष्णा ओटू मस्त आनंदान रेसिप्रोकेशन करून तांगेल कसं जाता दिवस वता. आता हे एंडाक दिस इज द एंड ऑफ 7 days where Indra was continuously pouring the rain. 7 दिवस झाल्यानंतर अशी सांगल्या की इंद्र जे आसा तागेल जी रेन्स आसा क्लाउड्स आसा ते सगळे एक्झॉस्ट जाता. सगळे संपता. तागेले की कसले आणि वर्षा करच्याक क्लाउड उरना. सगळे जे आसा एक्झॉस्ट जाता. फुल्ली एक्झॉस्ट जाता. आणि एक्झॉस्ट जाल्या नंतर ताका आणि हे करचे जायना. कडे कसं जाता नेचर मया दक्षिण प्रकृती सूयते स चराचर. भगवंताले नेचर आसा प्रकृती आसा ताजे वरे जे अधिपती आसा ते कृष्ण आसा. ते कृष्ण कसं करता आता इतलं तुफानी वातावरण आशिल्लें कृष्ण कसं करता ते पूर्ण सीन चेंज करता. सीन चेंज करून लायक वोत येता एकदम सांचे अशी वोता किरण म्हळ्यार सूर्या किरण येता. सूर्या किरण येवन
एटमॉस्फियर असं ते एकदम प्रफुल्लित जात. ते पूर्ण हे डिवास्टेटिंग रेन इज ओव्हर अँड बाय कृष्णाज ग्रेस एव्हरीथिंग बिकम्स नॉर्मल. नॉर्मल झाल्यानंतर इंद्र जे असं ते पळयता की हांव इतलं वर्ष हांव केले तरी काही झालेलं ना आणि आता हानी ते असं ते आणि तांगे ते सगळ्याले हे स्थिती असं ते दे आर व्हेरी ब्लिसफुल. त्यांनी मस्त आनंदांत असं कृष्णा उठून ते ताका दिसता की हे अशी कसं झालं म्हणून. तर अशी हे केल्यानंतर अशी झाल्यानंतर इंद्र जे असं त्यावर विचार करचा लागता की अशी जावचे कारण कसं असं. त्याच्यानंतर कृष्ण जे असं त्या सगळ्यांक सांगते असाची आता हे जे रेन जे असं ते आता बंद झालंय. तुम्ही कसं करायची तुमगेल घरल्या वचाच. तुम्ही पळय सगळं तुमगेले संरक्षणा खातीर तुमगेल सगळं घरचे सामान घेऊन आयले आणि तुमगेले चेरडुआ घेऊन आयले आणि तुम्ही गाय काढिले. तुम्ही कशी बैलगाडी राडिले ते सगळं तुम्ही तुमगेल बैलगाडीर घालाची आणि तुमगेल घरल्या वचाची. अशी करून कृष्ण जे असं ते तांकां सांगते असं. आणि त्याच्यानंतर हे सेकंड चॅप्टर जे असं ते एंड जाता हाजे लिलेन तुला. त्याच्यानंतर थर्ड चॅप्टर येता. ते थर्ड चॅप्टर म्हळ्यार वंडरफुल कृष्णा. तांतू आणि लायक करून जे असं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ताचे वर्णन करते. तांतू सगळी जे व्रजवासी असाची ते कृष्णाल मस्त कौतुक करते. कौतुक करताना कृष्णानं कंचे राक्षसा मारले ताजे वर्णन करते. कशी पुतना मारले, तृणावर्ता मारले, बकासुरा कशी मारले, अशी विंगड कृष्ण आणि बलरामानं कशी विंगड राक्षसा मारले आणि तांगेल उद्धार केले. तांका मारीन म्हळ्यार तांगेल उद्धार करच्या मारले. त्यावर कितले कृष्ण मर्सीफुल असं. ते जे असं कृष्णाले ग्लोरिफिकेशन जे असं ते सगळे ब्रजवासी जे असं ते करते. आणि ते सांगताना एंडाक ब्रजवासी म्हणटाची हे नंद महाराज तुमगेल कृष्ण कितलं आकर्षिक असं, इतलं आकर्षिक असं की आमका दुसरं कसले वस्तूचे आकर्षण जायना. आमकां जे असं जे मोस्ट अट्रॅक्टिव्ह आकर्षित जे कृष्ण असं तागेले दर्शन घेवका अशें दिसता. हो बालक कशी असं की म्हळ्यार आमका ताका सोडूच आसा, आमकां सोडचें आसा पण ताका सोडूंक जायना. म्हळ्यार आमकां सोडचें असलें तरी आमकां सोडूंक जायना. इतलें आमगेल परिस्थिती जाल्या, इतलें आमकां हे तुमगेल बालका वयर जे आसा ते प्रेम आयल्या. इतलें तुमगेल बालक असं ते अट्रॅक्टिव्ह असं बहुत मस्त आकर्षक असं अशें म्हणून ब्रजवासी जे आसा ते सांगते असं. आणि त्याने सांगता की हो साधारण बालक न्हय. हो बालक असं हागे लागीं जे आसा ते देवाले पावर आसा, देवाल शक्ती आसा. आणि देवाल शक्ती आसा म्हणून इतले सान वयारी इतले ताणे ओडोड राक्षसाक जे आसा ते ताणे मारिल आसा. आता आम्ही भागवत कोंकणी हांतू पुराणांत भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपांत ह्याची लीला चलते आसा की कृष्ण भगवंत कशी एक राक्षसाक मारता आणि तागेली एक लीला कशी असं त्या लीलाचे वर्णन हे चालू असं. तशी त्याच वर्णन जे असं त्याचे ग्लोरिफिकेशन असं ते ब्रजवासी जे असं ते नंद महाराजाक सांगते असं. आणि कशी कृष्ण बलवान असं हाजेबद्दल जे असं ते नंद महाराजा वटू त्यांनी कृष्णाले वर्णन आणि कौतुक करतात.
तेन्ना हे केन्ना ब्रजवासी सांगताची हे सांगिले नंद महाराज केन्ना आयकता तेन्ना ह्या चॅप्टरात सांगिल्लें आसा की नंद महाराजाक उगदास येता की कृष्ण केन्ना सान बालक आशिल्लो सान तागेलो जन्म जाल्लो तेन्ना जे आसा ते गर्गमुनी जे आसा तांगेल घरले आयिल्ले तांणी विजीट केली आणि गर्गमुनीन कृष्णाक पळोवन तागेले जे भविष्य आसा तागेले जे कार्य करचे जे आसा ताजे बद्दल तांणी मस्त विस्तारान कसले नंद महाराज वटू डिस्कस केलेले आसा आणि तांत हेच सांगल्या की अशी सांगल्या तांणी की हो जो बालक आसा हो साधारण बालक ना होच बालक जे आसा तो विंगड विंगड युगान तू विंगड विंगड अवतार घेऊन जन्म घेतिल्लो आसा जसे आम्ही 27 अवतार लीला पुरुष अवतार अशी विंगड विंगड भगवंताचे अवतार आसा हे सगळे अवतार आसा त्या कोणाला आसा तांतुलेच एक अवतार आसा हे बालक जे आसा ते अवतार हे आसा ताजे स्रोत आसा ते सगळे अवताराचे स्रोत आसा मत्त सर्व प्रवर्तते अहम ही सर्वस्य प्रभू हे सगळ्याचे प्रभू आसा ते विंगड विंगड लील केलेलं आसा पण तो व्यक्ती जो पुरुष आसा तो सेम कृष्णच आसा आणि विंगड विंगड रुपारी विंगड विंगड भक्ता वटू विंगड विंगड लील करचे खातीर तो विंगड विंगड रूप घेते आसा ते अशी हो बालक आसा हो अशी तो साक्षात भगवंत आसा सांगता पण ते तागेले शक्ती भगवंता मुणकी आसा अशी सांगते आणि ताजे नंतर तांणी आनी एक सांगता कसले की हो बालक कसं करतलो सगळ्यांक आनंद दितलो ही विल बी मेकिंग एंटायर वर्ल्ड हॅपी तो आनंद दितलो आणि असुराल संहार बरे करतलो असुराल संहार करून तांगेल उद्धार बरे करतलो ते अशी सांगून तांणी सांगिल्लें आसा की हो बालक आसा ताका कोणें हरोवचें जायना नोबडी विल बी एबल टू डिफीट हिम अशी एक विशेष गुण जे आसा ते गर्गमुनीन नंद महाराजाक कृष्णा बद्दल सांगिल्लें आसा आणि अशी करून कृष्णाले जे स्तुती जे ब्रजवासी करताची विंगड विंगड लीला वर्णन करताची त्या वर्णन ऐकून नंद महाराजाक हे जे आसा गर्गमुनीले जे वाक्य आसा ते तांकां उगदास येता आणि तांकां हे ऐकून मस्त आनंद जाता तांणी मस्त खुशीर आसा ते मिगेल बालक कितलं विशेष आसा आणि कितली तागेले की लायक गुण आसा कितले अट्रॅक्टिव्ह आसा अशें म्हणून हे थर्ड चॅप्टर आसा ते वंडरफुल कृष्ण म्हणून लायक करून ताचे वर्णन मस्त ओड चॅप्टर आसा मस्त कृष्णाल ग्लोरिफिकेशन आसा तर अशी कृष्णा बद्दल तांणी तातूंत सांगिल्लें आसा आणि फोर्थ चॅप्टर आसा ते म्हळ्यार प्रेयर्स बाय इंद्रा किंग ऑफ हेवन जेन्ना सगळे व्रजवासी वताची आणि कृष्ण जे आसा ते व्रजान तू हे करता लील करता आणि कृष्णा इंद्रा कळटा ताणे हे जे रेन जे पेटयलिले ते कृष्णान कशी व्रजवासीले रक्षण केले हे केळिल्ले नंतर तो जे आसा ते हे भूमंडलारी पृथ्वीवरी जो आसा ते येते आसा आणि आयिल्ले नंतर तो कृष्णा मेळटा केन्ना हाजे मागच्यान मरे आणि मस्त हे आसा स्टोरी आसा पण कृष्ण जेन्ना मेळटा तेन्ना कसं करता तो साश्टांग दंडवत घालता
आणि दंडवत घालल्यानंतर एक तागेल हे होड चूक झालेलं असतं, घोर अपराध झालेला असतो. हे अपराध जे असं ते कबूल करतात की हांव अपराध केला, हांव एक व्हड मिस्टेक केला. हांव ताणें अशी म्हळ्यार की हांव बाकी लोकां मुणके बाकी लोक कशी मूर्ख 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 लोक कशी उरतात करता आम्ही ती मान्यते त्यांनी अशी म्हणटाची की हांव करतास तांकां कसं करता की खंयची कॅटेगरी ती मूर्खाल कॅटेगरी. ते मूर्खा मुणके हांव बरें मूर्ख जालो की हांव बरें हे लेखले की हे जे पण जे कार्य म्हाका दिलेलं आसा ताजे करता हांवच. आणि ते हांव त्या भ्रमा आशिल्लो, त्या भ्रमा आशिल्लो म्हणून बिकॉज ऑफ दॅट आय मेड दिस मिस्टेक, म्हणून मी मिस्टेक जाली अशी सांगिल्लें आसा. सो this we should also correlate with our devotion. आम्ही बरें हे तू कोरिलेट करच्या साध्य आसा ते अशी म्हळ्यार आम्ही खंयचे सेव करता आसा ते सेव करतना आम्ही केन्ना अशी विचार करचे ना की सेव ते हांव करता. म्हाका देवाल कृप आसा, आमगेले गुरु बंधू कृप आसा, वैष्णवाल कृप आसा, ताजे खातीर ह्या सेवाची एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा. जशी हांव पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका ताजे बद्दल एम्पावरमेंट वर मेळटा आसा. तर हे केन्ना आमगेले भावना उरताले तेन्ना आमगी सेव करता आसतना आमगेले करता हे जे भाव उरता ते मेंटॅलिटी आमगेली जी आसा ते हगून नश्ट जाताले. आणि केन्ना करता म्हणून आमी लेखनाची तेन्ना आमगेले हातांतल्यान मिस्टेक जावची चान्स कमी आसा. आमी वैष्णव अपराध केन्ना आमगेले वैष्णव अपराध केन्ना जाताची केन्ना आमी कसले आमकां एक ग्रेट आसा अशी आमी केन्ना समजताची आमी 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 हांव कशी सेव करता कोणें करचें जायना, हांव कशी व्हड आसा अशी केन्ना आमी भावना दवरताची तेन्ना कसं जाता कृष्ण केन्ना अगूर अशी मर्सी जी आसा ते विड्रॉ करता. आणि आमकां जशी हाका इंद्राक कशी लेसन दिले तशी लेसन कृष्ण वरें आमकां केन्ना दिवेत आमी अशी आमगेली अशी भावना उरली. बट कृष्णा gives with some lesson. कशी इंद्राक केन्ना इंद्राक तेन्ना मुखारी कडे हांव मुखार हे सांगता हाजे बद्दल तेन्ना अशी आमी कोरिलेट करता की आमी जे आसा ही भावना दवरचे ना की आमी कसले देवाल कार्य करताची ताजी फळ जे आसा ते म्हळ्यार ताजी श्रेय जे आसा ते म्हाका मेळटा किंवा हांव करता अशी भावना आमी दवरचे एज फार एज पॉसिबल दवरचे ना अशी भाव उरच्याक ना. तेन्ना आमी अपराधा पासून दूर रावच्या साध्य आसा. तशें तर इंद्र जे आसा ते कबूल करता, कृष्णाक सांगता की ह्या कारणां निमित्त जे आसा ते म्हाका कळिल्लें ना, म्हाका कळ्ळें की तू कशें तू मिगेले हे आसा, तू मिगेले देव आसा. आणि म्हाका हे कळिल्लें ना की तू जे आसा ते एक मनशाल रूप घेवन त्या भूतलावर एक लील करच्याक हांगा जन्म घेतलो हे म्हाका कळिल्लें. पण आता म्हाका तुगेले लील पळोवन म्हाका कळ्ळें की मिगेल जो स्वामी आसा तो तूच आसा. अशें म्हणून इंद्र जे आसा कृष्णाक फॉरगिवनेस ही बेग्स फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण. आणि इंद्र आणि एक विशेष गोष्ट जी आसा ते सांगता आसाची ते हे म्हळ्यार की यू आर माय मास्टर अँड आय एम युअर सर्वंट. नाव यू आर माय मास्टर, आय एम युअर सर्वंट. अँड मास्टर हॅज full authority to punish the servant. तुम्ही गेल स्वामी आसा, हांव तुगेल सेवक आसा आणि तू मिगेल स्वामी आसा म्हणून तुका म्हाका खंयचे रितीन पनिशमेंट दिवच्या तू योग्य आसा. म्हळ्यार यू आर ऑथरायज्ड टू डू.
ताजे खातीर तू म्हाका खंयचेय पनिशमेंट दी, हांव ताका स्वीकार करता. हे सबमिसिव्ह. आनी तू इंद्राला आमी सबमिसिव्हनेस पळयता. इंद्र जे आसा ते सबमिसिव्ह जाता आणि सबमिसिव्ह जावन म्हणटा की नाव कसले बॉल इज इन युअर कोर्ट, तुका जाव का ते कर अशी. आय एम युअर्स. तेन्ना अशी म्हणिल्ले नंतर कृष्ण भगवंत ते इंद्राल भावना समजून घेता. कृष्णाक कळटा की हे हो निगेल भक्त आसा, पण ताणें मिस्टेक केल्या आणि तागेल भाव लायक आसा, तागेल सेवा भाव आसा आणि ते सरेंडर भाव आसा. म्हणून कृष्ण भगवंत आसा इंद्राक अशी सांगताची की तुका अशी हे करची गरज ना, माफी मागची गरज ना. आता तुगेल कार्य हांव तुका जे कार्य दिलेलं आसा ते कार्य करच्याक परत तू तुगेल लोकां वच आणि तुगेल कार्य मुखार जे आसा, तुगेल ड्युटी जे आसा ते आता मुखार कर अशी कृष्ण जे आसा ते इंद्राक सांगते आसा. So Krishna is very merciful with his devotee. Even if devotee make mistake, Krishna is very easily ready to forgive him. अशी म्हणते अशी हांव एक लेक्चर आयकलेले. अशी म्हणटाची अशी की कृष्ण जे आसा ते आमगेले दोष आसा ते केन्ना पळयना. दोष पळयत आसतना कृष्णा डोळे जे आसा ते एकदम शांत जाता. आणि आमगेले कसले लायक क्वालिटी उरल्यार कृष्ण जे आसा आमगेले बरे गुण आसाची ताका कृष्ण व्हडोड डोळ्यान जगन्नाथाचे जशे डोळे आसा तशे व्हड डोळ्यान कृष्ण जे आसा ते आमगेले लायक क्वालिटी आसा ते जगन्नाथा रूपान कृष्ण आमगेले लायक क्वालिटी पळयत आसा. सो कृष्णा ऑलवेज try to see what is good in us. Krishna never sees where we are lacking. Krishna जे आसा आमका नेहमी मदत करते आसा. And that's why Krishna is wonderful. That's why Krishna is what सर्व कारण कारणम. कसले तुम्ही म्हणत शास्त्र मस्त कृष्णा बद्दल सांगितलं असं. So that is the reason Krishna is unique. Nobody can take Krishna's position because Krishna is Krishna. Krishna is all merciful. Krishna is सगळ्या जगाचे हितकारक आसा. हित पळयत आसा. आणि तशी पळयल्यार आमी सगळे कृष्णाले चेडू आसाचे. तेन्ना केन्ना कृष्णाले चेडू आसाचे तेन्ना कृष्ण चेडवावेर आम्मा बापा केन्ना चेडवावेर कोप करताचे पण तेन्ना हे दूर करनाचे केन्ना. तशीच कृष्ण आमी कृष्णाक आमगेले आम्मा बापा म्हणून लेखल्यार कृष्ण जे आसा ते आमकां कसले प्रेम नेहमीच रुपारी दिते उरतले. तर आमकां कृष्णा वयर इतलो विश्वास उरका. ताजे खातीर आमगेले कृष्णा प्रती सरेंडर जावची भावना उरका. ते कशी उरल्यार तशी कृष्ण जे आसा ये यथा माम प्रपद्यन्ते म्हणिल्लें आसा तशी कृष्ण जे आसा ते रेसिप्रोकेट करता. तेन्ना कृष्णान जे आसा ते इंद्रा अशें सांगिल्लें आसा की तूं आतां तुगेल धामांत वच आनी तुगेल सेवा कर. मुखार तुका दिल्ली सेवा कर. आणि ताजे नंतर सुरभी गाय जे आसा ते कृष्णा अप्रोच करता अशें सांगिल्लें आसा. ते सुरभी गाय बरे मस्त खुश जाता. प्रभुपाद जे आसा ते सांगताची की ह्युमन सोसायटी if they want to prosper or if they want to become happy, they should do go seva, cow protection or go cow related services. गायीक समपळून पळोवता आणि तांगेल रक्षण करता.
कारण गाय आसा ती गाय आसा ते आमकां सगळे वस्तू जे आसा ते दिते आसा बिगड बिगड रुपान जे आसा ते गाय आमकां दिते आसाची आणि हे इकॉलॉजिकल संतुलन बरे जे आसा गाय मुळे जे आसा ते मेंटेन जाते आसा तेन्ना गाय जे आसा ते कृष्णान ही लील पळोवन मस्त खुश आसा सुरभी गाय आणि कृष्णाका ती कसं करता कृष्णाका तिगेल दुधाक अभिषेक करता ती दूध इतलं कृष्णा वेल इतलं घालता की वर्षाव तितलं व्हड पावस कशी येता तितलं व्हड वर्षाव जे आसा ते सुरभी गाय कृष्णा वेरी अभिषेक तिगेल स्वतः दुधा अभिषेक करता आणि अशी सांगेल आसा की सुरभी गाय इतलं अभिषेक करता की लँड आसा ते पूर्ण जे आसा ते दुधान भरते आसा जशी आमी पावस पडले कशी आमगे रस्त्यार कशी उदक जमता तशी जी आसा ते हांतू ब्रजांतू जे आसा सुरभी दुधान सगळीकडे जे आसा ते जमनीर वरे ताजी न्हंय जाल्ली आसा अशी जी आसा वर्णन केली अशी वर्णन केल्या नंतर ताजे नंतर सुरभी जे आसा कृष्णाला हे करता अभिषेक करता ताजे नंतर सगळी जे आसा ब्रजवासी जे आसा ते परत जे आसा ते कृष्णाले गुणगान करताची आणि कृष्णाक धन्यवाद दिताची की कशी कृष्णा तू आमगेले रक्षण केलं हे घोर कसले तुफानासून आमगेले रक्षण केलं आणि तू केन्ना आमगेले रक्षण करता हाजे बद्दल ब्रजवासी जे आसा ते कृष्णाक ग्लोरिफिकेशन करता अशी करून जे आसा ते गोवर्धन पर्वताची जी लीला आसा ते हाजे जे एंड आसा ते ह्या हाजी चॅप्टराची एंड आसा ते हांगा केलेलो आसा हाजे नंतर हाऊ मच टाइम इज दॅट प्रभू प्रभू कंटिन्यू करूयात प्रभूजी Okay. What is your regular time to close this session? Between 1 hour to 1 hour 15 minutes प्रभूजी 1:50. 15? 1:15. Okay. I think it is already over. तर तांचं सांगेल आसा की गोवर्धन पूजा जे आसा ते आमकां बहुत महत्वपूर्ण आसा आमगेल खातीर ते हाजे खातीर की आमी जे आसा ते कृष्णाले गोवर्धन उकळील जे हे लील आसा ताजे सेम टू सेम आमी रेप्लिका तशी करचे प्रयत्न करपाचे आणि कशी कृष्ण गोवर्धन लिलेन तू कशी खुश जालो तशीची व्यंजन ब्रजवासीन कशी व्यंजन दिवन कृष्णाक खुश केले तशीची आमी वरे इस्कॉनांतू ना जाल्यार वृंदावनांतू आमी पळयताची बिंगड बिंगड भक्त जे आसा ते गोवर्धन पुजे दिवसा कसे करताची गोवर्धन पर्वता पूज करताची गोवर्धन परिक्रमा करताची गोवर्धना खातीर विंगड विंगड पदार्थ बनवून ते जे आसा ते गोवर्धन अर्पण करताचे अशी करून गोवर्धन फेस्टिवल जे आसा ते सेलिब्रेट करताचे अशी म्हणटाची की गोवर्धन फेस्टिवलांत मस्त प्रसाद वितरण करताचे आणि प्रभुपाद एट वन प्लेस प्रभुपाद सेज के एक मिनिट बॅटरी इज डाऊन प्रभुपाद अशी सांगता आसा की गोवर्धन प्रसाद आसा ते अशी उडयताची आणि लोक ताका कॅच करताचे आणि कॅच करना जाल्यार गोवर्धन प्रसाद कसो जाता सकल पडता तर प्रभुपाद म्हणटा की सकल पडील वाले प्रसाद जे आसा ते आमी उकोण जे आसा ते खावका कारण इट इज नॉट डिफरंट दॅन कृष्णा तर ह्या गोवर्धनाचे एक गोवर्धन परिक्रमाचे एक हे आसा आणि एक म्हळ्यार हांतू हे बरे आमी इस्कॉन जे डिओटी आसा ते फॉलो करताची त्या म्हळ्यार गोवर्धन शिला आसा ते
ताका जे आसा आमी पळयता इस्कॉन टेम्पलांत प्रत्येक टेम्पलांत एक गोवर्धन शिला उरता आणि ती गोवर्धन शील आसा ते गोवर्धना सानू शीळ जे आसा ते आमकां कोण महाराज दिताची ना कोण भक्त दिताची आणि ती शील आसा ताजे आमी पूजन करताची. सो वी बिलीव that is not a stone but it is not different than Krishna. आणि रघुनाथ दास गोस्वामी एक पास्ट टाइम वरे आसा चैतन्य महाप्रभू तांतू वरे चैतन्य महाप्रभू जे आसा ते रघुनाथ दास गोस्वामी केन्ना एकदम रिनाउंस जाताची कसले खायनाची कडेरी तांगेले बाप आसा ते मस्त तांगेल चेडा खातीर मस्त पेटून दिताची आणि रघुनाथ दास गोस्वामी ताका स्वीकार करनाशी आणि कडेरी चैतन्य महाप्रभू खुश जावन तांचे जे आसा गोवर्धन तांगेल गोवर्धन सील जे आसा ते रघुनाथ दास गोस्वामी दिताची अशी म्हणे त्यावर एक गोवर्धन शिलेचे एक आनी एक कहाणी तशी मस्त कसकसले गोवर्धन गोवर्धन भगवंत कृष्णाल गोवर्धन लीला आसा तातूंत मस्त कसकसले विंगड विंगड कहाणी आसाची पण आता बिकॉज वी हॅव शॉर्ट ऑफ टाइम आय विल ट्राय टू एंड माय क्लास. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव हरिनाम प्रेमानंदे. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण प्रभूजी, तुम्ही भारी छंद कोण सांगल्या आज गोवर्धन लीला बघे. कृष्ण दुसरं नाही, गोवर्धन पर्वत दुसरं नाही म्हणून इतलं कहाणी सांगली की तुम्ही की केलो गोत आशिल्ले बट केलो बिलकुल गोत नाशिल्ले आमकां. काणये पशी चड तुम्ही आम्ही आज कसन शिकून घेवेत आमगेला कसन पुरा वायट हॅबिट्स आसा त्या कशें काडचे म्हणून तांतू सुमार पुरो मिगेलांतू आसा ते काडचे प्रयत्न करता प्रभूजी. हरे कृष्ण. भारी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. सो कोणा कसं प्रश्न असला प्लीज निमगे याची. प्रभूजी म्हाका एक प्रश्न आसा. कसं म्हणा तुम्ही म्हणिल्लींची की म्हळ्यार बरलेल देवता कशी गव्हर्मेंटान पुरा सर्वीस करता अशी सो तांकां रिश्वत करची दिवची गती ना कसले म्हळ्यार तांणी तांगेले ते कर्तव्य तांणी ते काम करका. सो आम्ही सामान्य जन आमगेल कसं काम करता जाल्यार आम्ही आंगवण सांगून घेताची आय मीन मन्नत म्हणटा ताका. सो तशें तांणी म्हणून घेवचे चूक की प्रभूजी म्हणून आम्ही रिश्वत दिवन म्हळ्यार देवाल्या कसं हें करताची म्हणून म्हळ्यार बरल्या देवाल्यागी देवतेल्यागी ते चुकी म्हणची की तुम्ही. आता अशी आसा की आमगेल कम्युनिटी आसा तांतू हे जशी नंद महाराज कशी तांगेले इंद्र पूजा करते आसाची आणि कृष्णान ताका स्टॉप केले बरोबर. कृष्णान सांगले की आज दोन जे आसा ते गोवर्धन पूजा करायची. तशी आमगेल इस्कॉन कम्युनिटी आमगेल जीएसबी कम्युनिटी वर आसा आम्ही आतापर्यंत जे आसा इंद्रा मुणकेची विंगड विंगड देवतांक पूज करते आयला आसाची. I am the example of that. And when I heard, that is what you also said, now when I heard about this in ISKCON, I was so much thrilled. I don't have to worship 33 crore devatas. I have to just worship Krishna. And Krishna will take care of everything. ताजे खातीर अशी म्हणटाची की झाडाक आमी उदक दिवची जाल्यार झाडां मुळाक उदक दिवता आणि झाडां मुळा उदक दिल्यार झाडांचे प्रत्येक अंगाक ते उदक पावता. तशीची कृष्णा इज द सोर्स ऑफ सर्व कारण कारण. कृष्ण भगवंत आसा ते सगळे कारणाचे कारण आसा आणि कृष्णा इज लाईक दॅट रूट. If we'll feed water or we will do our devotion towards Krishna, then it is said all 33 devatas will get satisfied. आता हांतू पळयल्यार इंद्र भगवंत जे आसा तागेल मिस्टेक जे आसा ते कळतात आणि तो जे असतो तो चरणाक जाता. तशीची आमी आंगवण करताची तांतू कसं उरता म्हळ्यार आमगेल कसं हे उरता आमी कसं हेतू उरता की आमकां कसं जावका हे जावका ते जावका चेरडाल बर जावका चेरडा जॉब जावका
अशी काय ना काय अशी आम्ही चेडा खातीर मागताशी आमच्या बामणा बायले खातीर मागताशी अशी दुसऱ्या खातीर मागताशी पण आता दोन आम्ही तांगेल भक्ती खातीर माग कारण आम्ही कसले मागताची ते इंद्राच स्टोरी बरे अशी सांगितलं असत आम्ही कसले अंग वणकन घेताची ते फुलफिल जातले सपोज फुलफिल जातले पण जे असं ते कसं असं ते आता मिगेल हे शरीर असं तोपर्यंत त्या कामा येतले हे शरीर झाल्यानंतर नष्ट झाल्यानंतर ताचे काही मोल ना देवता मी ग्रँट यू सर्टन थिंग्स विच यू आस्क फॉर बट आता आम्ही भक्तीन आयल्यानंतर वी शुड as far as possible try to see how we can Krishnaize that, spiritualize that. आम्ही कशी कृष्ण भावना भावित आमक कसं सांगेल असं त्यानुसार जे असं त्या करचे प्रयत्न केल्यारी डेफिनेटली demigod will grant us. Finally, it is coming from Krishna. आयचे उदाहरण तो असं ना आयचे स्टोरी तू तेच सांगितलं त्यांना आम्ही कशी भक्ती करताची त्यांना आम्ही कशी भक्तीतून स्ट्रॉंग जाताची त्यांना हगूर हगूर आमगेल हे पहिलेचे जे बॅड हॅबिट्स असं म्हणा किंवा आमगेल काय आम्ही विधी आणि करताची त्या हगूर हगूर आम्ही कमी जाता आणि आमगेल फोकस जे येतं त्या हगूर हगूर अवर फोकस टर्न्स टुवर्ड्स कृष्णा ते केन्ना केन्ना टाइम लागता कोणाक बेगी सोडचे जाता that it all depends on individual personality. But as far as possible, we should have this consciousness that whatever I am getting, even from the devatas, I am getting it from the Lord. So, tantu ami karma antu hai jaina. Karma bandhana pasun. Am I right, Prabhu? Murlidhar Charan Prabhu? प्रभुजी तुम्ही सांगितला चॅट बॉक्स सांगायला प्रभुजी तुम्ही सांगितलं श्लोक Yes, yes, yes. ओके प्रभूजी धन्यवाद तुमका मस्त मस्त धन्यवाद आणि म्हणा की कसं एक प्रश्न असच की प्लीज निमगी हरे कृष्णा श्यामला एक प्रश्न सर हा माय निमगी याची माताजी हरे कृष्णा प्रभू हरे कृष्ण प्रभूजी तुमका भारी लायक कोण तुम्ही सांगा मस्त मस्त धन्यवाद जले एक प्रभूजी जीएसपी कम्युनिटी दे आर ऑलवेज डिवोटेड टू वेंकटरमण आता तानी वेंकटरमण दकुनु इंगड कृष्ण ओपताज बट तांक वेंकटरमण कची तांगेले सेवा तांगेले वेंकटरमणूची हे म्हणू आस खंय गेल्यार आमगेले एक जीएस वेंकटरमण देवस्थान आस तस ना तांक कशी आम्ही कन्विन्स कोचे वेंकटरमण कृष्ण म्हणून कन्विन्स कोरेतवा ताका अशी आसा की खंयचे व्यक्ती भक्त जावपाक जाल्यार ताका एक फेवरेबल कंडिशन जावपाक पडटा केन्ना ते अशी म्हळ्यार केन्ना केन्ना मिगेल खंयची अशी हे उरता भावना उरता आता तुम्ही म्हणल्या प्रमाणे जीएसबी कम्युनिटी वेंकटरमणाक नमगत अशी तर तांगेल तशी भावना आसा की कारण ताची दे आर नॉट तांगेल काही चूक ना तांची कारण सानपण दोन तांणी तशी करते आयलेशी सानपण दोन तांणी तशी करते आयलेशी आता कृष्ण भावना भावित जावच्याक तांकां एक डिवोटील मर्सी जावका तांकां कोणाक तुमकां अशी इच्छा जाल्यार की तांणी बरे वेंकटरमण करता आनी कृष्णाल करता अशी स्वाभाविक रित्या आमकां भक्त जाले नंतर अशी दिसता तेन्ना आमकां तांकां प्रोग्रामाक खंय पुणी आपोवका तांकां प्रसाद दिवका तांकां प्रवचन खंयचेय पुणी एक लायक प्रवचन जे आसा जे एकदम सिंपल आसा जे एकदम बेसिक आसा आमगे प्रवचना वरे लेवल आसा विंगड ते एकदम बेसिक सिंपल जे आसा जे तांकां एकदम सुटेबल आसा अशी एक लायक प्रवचन आमी तांकां दिल्यार तांणी आयकल्यार
आता तर मस्त फॅसिलिटी अवेलेबल असत, आयदर थ्रू मोबाईल, युट्यूब, इंटरनेट. So many preaching avenues are available for us. ताजी खातीर तांणी तांगेले वेंकटरमणा पूज करो आणि तांकां आमी साइड बाय साइड कृष्ण भावनाचे जे मधुर हे आसा, प्रसाद आसा, मधुर कृष्णाल वाणी आसा, कृष्णाल सुंदर रूप आसा, all these things are very very attractive. आणि अशी सांगिल्लें आसा की कोणाल सुकृती आसा पळय तो मनुष्य हाका तुम्ही एक पद सांगल्यार तुरंत ताका जे स्वीकार करता. सांगिल्लें आसा. केन्ना केन्ना कोणे कोणे जन भक्त जावच्या मस्त वर्ष लागतात. कोण कोणे सांगल्यार एक पण सांगल्यार टेम्पला यो, मंगल आरती यो, अशें म्हळ्यार मंगल आरती बरी वयतात अशी. So it all depends on person to person, and it all is our preaching कसं म्हणतात qualities, preaching quality आसा. ताजेवर जावका जाल्यार हांव तुमकां विंगड विंगड कशी करता प्रिचींग, कोणाक कशी भक्त करता ताजे वयर हांव जावका जाल्यार आमी विंगड उलयता. कसले स्पेसिफिक उदाहरण उरल्यार ताका कशी कल्टिवेट करता ताजे बद्दल आमी ताजे वयर आमी चर्चा करता. ओके, बट आमकां हे पळोवका की आमी वॉट एवर वी हॅव रिसीव्ड वी हॅव टू पास ऑन. आणि चैतन्य महाप्रभून आणि एक मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ही हॅज टोल्ड अस. ते चैतन्य महाप्रभू लिले हांव सांगिल्ला मस्त असं तातूंतले चैतन्य महाप्रभूने गोवर्धन पर्वताचे लीला त्या चॅप्टर मुगेलो उरलो सांगचे. पण तातूंत एंडाक चैतन्य महाप्रभू कलिसंतर्पण उपनिषदांचे रेफरन्स देऊन सांगता की हरे नाम एव केवलम गलो नास्तेव 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 गतिरे. हे करून कन्क्लूड करता चैतन्य महाप्रभू. What does it mean? It means that this is the process. ताजे खातीर तांणी भले टेम्पला येनाची, तांणी भले प्रसाद घेनाची, तांणी भले आमगेले काही आयकना, तांकां कमीत कमी इतलें सांगता की तुमी हे हरिनाम जे आसा ते तुमकां जशी वेळ मेळटा तशी तुमी ताजे उच्चारण करा. कशी वेळ, एक माळा, अर्ध माळा करा, 5 मिनिट करा, 10 मिनिट करा, तुम्ही फक्त इनिशिएट करच्या तांकां लाया. Once you initiate, it is between that person and Krishna अशी म्हणटाची. कारण आमकां इनिशिएट करचे कार्य आमी आतां हे मुरलीधर चरण प्रभू आसा इतलो वर्ल्ड वायड लेवलार कोंकणी समाजाक एकत्र करून इतले एफर्ट्स घेताची, कितले आमकां मेसेज येताची, कितले भक्तीचे आसा विंगड विंगड लेक्चर घेताची. हे कसं आसा सगळे हे इनिशिएट करचे हे आसा एव्हेन्यूज. वी आर ट्रायंग टू attract new people and try to give service to older one. तशी इनिशिएट करचे आम्ही कार्य करता. ते इनिशिएट कार्य केले नंतर मुखार जे आसा ते तागेल सुकृती उरल्यार स्वाभाविक रूपान तो कृष्ण भावना भावित भक्त जाता. कारण कृष्णान सांगिल्लें आसा कृष्ण जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास. आता तो मानना, आता तो एक्सेप्ट करना, पण तागेल मूळ जे हे स्वरूप आसा ही इज कृष्णेर नित्यदास. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टाइम. तो आता जावेता ना आणि 10 वर्षां जावे. बट इफ ही इज हॅव्हिंग सुकृती ही विल बिकम डिओ. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. अज्ञात सुकृती म्हणता ना तशी म्हणा कसं प्रभुजी? मुरलीधर चरण प्रभु प्लीज हेल्प मी. तुम्ही सांगा प्रभुजी. Can you just give me some hint? I forgot what is अज्ञात सुकृती. शिला प्रभुपादाला सांगितलं असेल उडगासच प्रभुजी म्हाका की
एक माईना तकून एक लायक भगवद्गीता डस्टबिन तकून मेळ्ळा आशिल्ले त्यांनी ते पेज डस्टबिन तकून काणू त्यांनी वाजून कृष्ण भावनामृत ಅಂತ इले ज्ञान सुकृती मिथिन मात्रित म्हणा कोणी प्रीच करनी कसले करनी just by an accident he took from the dustbin the Bhagavad Gita and started reading it आणि त्यांनी अज्ञात सुकृती मिथिन वैर आयले आसता तशीच ही glances from जगन्नाथ रथ यात्रा शिला प्रभुपाद अलांतून आईल मस्त अज्ञात सुकृती ऍक्च्युली रथयात्रा जी आसा तांतू तशी पळयल्यार कृष्ण जे आसा त्या देवळांतल्यान भायर येवन सगळ्या दर्शन दिवपाची सगळ्यांक मर्सी दिवपाची दिस इज ऑल्सो वॉट यू सेड इज अज्ञात सुकृती बिकॉज ही इज distributing Krishna Prem to everyone, each and everyone. So तांगेले पात्रता आसा ना तरी तांकां जे आसा ते मर्सी मेळटी आसा जशी हाका भगवद्गीता मेळ्ळे आनी तागेले बिकॉज ऑफ दॅट ही गॉट कनेक्टेड सो पात्र आसा की ना बट ही हॅज रिसीव्ड द मर्सी हरे कृष्ण प्रभुजी हांव केंगी म्हाका वाज्जील उडगा आसा सर ते म्हाका डिटेल हकोवन हांव निमगेलें प्रभुजी एक्चुअली आमकां गुत्न नातिले आमी कसं एक सेव करताचे पळय आमकां गुत्न नातिले म्हळ्यार आमकां ताची नॉलेज ना जाल्यार अनोइंगली आमी देवा नांव घेताची जेवो कसं एक सेव करतात भक्ताल सेव करताची तेन्ना आमकां ते अज्ञात सुकृती प्राप्ती जाता म्हणून तशें केंगी म्हाका उडगा आसा प्रभुजी प्रभुजी अनेक पॉइंट आता कनेक्ट करून असं दामोदर आरती प्रभुजी दामोदर आरतीन तू मस्त अंक चड कशें येता म्हळ्यार हाऊस टू हाऊस वचून आरती करता आसताची कोणाकय ताची बॅकग्राउंड कळना तिले तांणी आरती करप ताची आरती जाल्यार मितीन ताजे मितीन तांगेले सुकृती ऍड ऑन जावचे प्रोसेस दामोदर आरती मितीन हाऊस टू हाऊस प्रिचिंग जाता आसा Anybody has any other question? आणि कोणाक कसं क्वेश्चन की प्रभुजी निमगू येत आय थिंक पुरा जनाक लायक मन गेला म्हणल्याक प्रभुजी तुम्ही इतलं चंद कोण सांगली की कृष्णम वंदे जगद्गुरु म्हणून पुरा सोडाची कृष्णा शरणागती याची स्वतः रखता कशी ब्रजा जनाना पुरा कृष्णान वयर भार गेला की तो तांक राखता म्हणून सो तुम्ही पुरा चंद कोण सांगला आमची केल्ले सांगला असो पुरा जना कर तुझ्या अपास हांव सांगता म्हणना जाल्यार हांव सांगता तुमकां कसं म्हळ्यार तेंची गोवर्धना पर्वत म्हळ्यार कलियुगान मात न्ही हर एक युगांत तागेलें वर्णन आशिल्लें हर एक युगांत तागेलें लील जाल्या सो सतयुगांत जाल्यार पुलस्य मुनीन कशें हें केलें सो ब्रजभूमी ताका म्हळ्यार तांगे लुटी येवका म्हणून त्या ब्रजभूमीन कशें तो स्थापीत जालो नेक्स्ट त्रेतायुगांत हनुमंतान कशें ताका म्हळ्यार रामाल सेतू बंदूच्याक म्हणून कळ्ळो बट ते जाय न्ही नळनीला घोस्कर तांकां वापस वचून हें सोडका जाल्या म्हणून तशेंच द्वापर युगांत इंद्राल गर्वभंग सो म्हळ्यार नंदकुमार आज कशें चेरुड एक अन्नाला निमगीता तशींच कौतुक कसल करता साना कसला करता पुरागुद असं कृष्णाक तागेले ताणे बुद्धी दिवचे ताणे करचे जाल्यार आमकां सांगच्याक आमकां कळका नवे आमी इतलो मूड जन की आमकां आतांय कळना सो आमी आनीक इंद्राले ते कसं म्हणटा ते गूण आय थिंक ट्रान्सफर जावन पुरो आमगेल्यान सो तशी निमगेल्या तेन्ना तेंची तागेले अन्न नाही म्हणल्यार नाही आमी कशें आंगवण सांगताशी तशी तागेले अन्न नाही तशें आंगवण की इंद्रा पुजे करच्याक रेडी केल्या सो कृष्णान तशें करची नाका कसले तांगेले कर्म कसं की तांणी करका सो तेन्ना आमकां ते फलप्राप्ती आमकां मेळटा म्हणून सो तशीच ते इंद्र ते सोडले सो इंद्रा कोप येयल्या सो 7 दिवसान कंटिन्युअस वर्षांत पुराजना ताणें ब्रजजना कशी हें केलें जन लेखता तो सावन कृष्ण सो बापरे कशें उकळता बा म्हणून तो एक चलो आमी थोडे हेल्प करया म्हण तांणी बड्डी घेताची बट म्हळ्यार तांकां गेले तांकां कृष्णान वयर मोग सो तांणी ते हें करनाच की तो देव म्हूण तांकां म्हळ्यार तांकां तांगेलोच एक हें चेडूं म्हणून सो तशें इंद्राल गर्वभंग जाता म्हळ्यार मागीर तुमी तें सांगलें की कसं नाही डिफरन्स बिटवीन भौतीक जगत आणि स्पिरिच्युअल जगतान कसं डिफरन्स आसा म्हणून
सो स्पिरिच्युअल वर्ल्डात भौतिकांतू भौतिक जगत आमी हांतू कसं म्हणपा जस्ट मटेरियल हांतू मटेरियल आता हें करताची जे स्पिरिच्युअल वर्ल्डात आमी देवाल बगी हें करताची कोरका चड मटेरियल बगी चड हेचेन कोरच्यानच पुरा कृष्णाक शरणागत जेवका तशी तुम्ही मागीर घरगे आंगेले वंडरफुल कृष्णा तांतूर थोडे काणी सांगली तुम्ही कशी नंदकुमाराक भारी महाराजाक भारी खुश जाता आशिल्ले जन कशी कृष्णाक होगळशिताची म्हणून सामान्य आमगेल्या चरणाक कोणी होगळशिला आमकां कशी खुश जाता सो मन मनांत आमी भारी खुशीर हें करताची केलो सांगून घेताची केलो मन मनांत खुशी जाता सो तशी गार्गे मनी येवन कशी कृष्णाले तो कितले तागेल हें पळोवन मुखार तो कसल करतालो तागेल्या अवतारा बगे तो तागेल हाजी शक्ती बगे ताण पुरा सांगल्या म्हणून तशींची इंद्राल गर्वभंग कोण इंद्र मागीर लास्ट शरणागत जाता तागेल चुकी जाली म्हण मागून घेता सो कृष्ण ताका हें करता माफी करता तशी कृष्णा आल्या बाललीली कसन पुरा वृंदावनात कसं लील केले ताणे कितले राक्षसांक मारले सो ते आमी ऐकतच पदिरूपारी गिरीपूजन सो त्यामुळे जाता असं त्यामुळे आम्ही ऐकत आशिल्ली सो तुमकां मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुम्ही म्हणला म्हणजे म्हळ्यार कृष्णाक आमी देव ताका कसं नाही जेवका म्हणना बट आमगेल मना घोस्कर आमगेल खुशी घोस्कर ताका दिल्यारी तो ताजी 10 वंटन आमकां दिता म्हणून करेक्ट म्हाका तेंची मना उडगास होता की आमी खंयचेय देवस्थाना कसनय आमी वपसिल्यारी लास्ट भट्टी येवन सांगता चलो कोण कसन दिला देवा कसं अर्पण केलं चलो कृष्णार्पण करच्या याची म्हणून चाहे तुम्ही गणपत देवस्थाना वचाची ईश्वराल वचाची खंयचेय देवस्थाना वचाची कसनय दियाची बट लास्ट भट्टान म्हणजे एकच की कृष्णार्पण करू याची म्हणून आमी कसं दिल्यारी ते वची लास्ट कृष्णा करची म्हणून सो तुम्ही सांगची कसं म्हळ्यारी अशी कोण कसं लेखो का डायरेक्ट अशी याची कृष्णाला गी याची सो तो तुम्ही शरणागत दिता म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुमगेला आमकां मस्त पाठ शिकच्या म्हणल्यार आम्ही आणि कसं म्हणल्यार गुरु कशें सांगतात की आमी तशी चलका ना म्हणूनच तांगेल्यान तू आमगेल्या तांणी आमगेल्यान कसगी चांग गुण आमकां भायर हाडयताची आमगेल्यान तू आशिल्ले सो तांणी कसं काम सांगता की आमी हा म्हूण सांगता ते एक मेगेल्यान ते कसं प्रतिपटी कसं सांगतना मुरलीधरचे प्रभूजी ना म्हाका करू जायना एंकर करू जायना प्रभूजी म्हाका माफी करा म्हणजे सो तांकां लागता कशें हांव करता म्हणून म्हाका कसं की भाई हांव करता की ना करना म्हूण तशी सो तशेंची सो आनी करचा प्रयत्न करता मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुमकां तुम्ही भारी चंद कोणाजी आमकां गोवर्धन लीला बगे सांगून दिले खूप खूप धन्यवाद दंडवत प्रणाम प्रभूजी तुमकां Mataji, हरे कृष्ण you said so many things which is good, but अशी conclusion करत की कृष्ण लीला अशी आसा ते मधुर आसा ते ताजी मधुरता इतले लायक आसा के ते मधुरता न्हू because of that only this all good things are happening because Krishna Leela is like that. 100%. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾವ ಅಜ್ಞಾತ ಸುಕೃತಿ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಜಸ್ಟ್ ವಜಿತ ಅಸ ते नेक्टर ऑफ डिवोशन लेक्चर दिलेलं असेल त्यांनी भक्ती रसामृत सिंधू वृंदावन अंतू 1972 October 29th. We are wandering in different species of life in different planets. Brahmanda Brahmite Kone Bhagyavan Jiva. One must be very much fortunate to come in contact with Krishna and Guru. Ajnata Sukriti means just like Krishna's representative is preaching all over the world, and if somebody comes in contact with the representative of Krishna and satisfies him, he acquires some Ajnata Sukriti. This is called Ajnata Sukriti. He does not know what spiritual benefit he is achieving by serving the representative of Krishna. He does not know, but he acquires it imperceptibly. This is called Ajnata Sukriti. So when Ajnata Sukriti is accumulated, then he becomes fortunate. This is called Kona Bhagyavan Jiva. Srila Prabhupada 1972 October 29th Bhakti Rasamrita Sindhu lecture acha illala. Such meaning. Thank you very much. Thank you प्रभूजी. ಕೆಲವು ಚರಡು ಜನ್ಮ ಎತ್ತನಾಚಿ ತಂಗೆ ಲಗಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ असता म्हळ्यार जो भक्ती असता जेव्हा शिकंचे असता ते अज्ञात सुकृती निमित्त मेळना असता तांकां म्हण तशी आयकलेली वय प्रभूजी.
Actually, different contest and depend जाऊन असं आणि सांगितलं तर past life आणि तशीलंतू असू काही पुरो अज्ञात सुकृती कॅरी ऑन जातली मला लाईफ सोल म्हणाला मी मना करून घेऊ का मी बरी या मटेरियल लाईफ आणि आमगे कंप्लीट जाता म्हणाल सांगून घेऊचे जाय ना ऍज पर द स्क्रिप्चर्स. प्रभुजी तुम ऐड करो असतो प्रभुजी. What Prabhupada said actually is of course authentic, and it is very much अज्ञात सुकृती म्हणत की कोणाक मर्स मिळता he gets in contact with devotee. If you will see how Paschatya Desh devotees who initially joined Prabhupada, what was their condition? They were into drugs and all bad habits, and just by coming in contact with Prabhupada, how they have started bhakti, and where are they now? Swamiji Asaji, they are guiding so many disciples, their disciples. So this is all by just in coming in contact with some devotee. This thing is one aspect. Second aspect is also your previous janma karma of your previous janma, which also may be playing some role. प्रभुजी तो भक्ती विनोद ठाकुरात आणि सांगितलं पॉइंट असं what does all this have to do with ajnata sukriti? Ajnata sukriti extends from ordinary pious acts to acts of genuine transcendence. आणि त्यांनी गौडीय वैष्णव लिनेज अंतु स्पिरिच्युअल मास्टर जाऊन असेल त्यांनी एक्सप्लेन केला सुकृती और pious activities of three varieties. One, कर्मोन्मुखी, a pity derived from fruitive activities. Two, jnanonmukhi, a pity derived from cultivation of knowledge. And three, bhaktya unmukhi, a pity derived from devotional service. The first two results in enjoying the fruits of action and in liberation respectively. However, bhaktya unmukhi involves faith and appreciation of pure devotional service. Tanto hani sangta sachi, such exalted piety is achieved by unknowingly performance of pure devotional service without spiritual knowledge. I'll repeat karta the last sentence. However, bhaktya unmukhi involves faith and in appreciation of pure devotional service. Such exalted piety is achieved by unknowing performance of pure devotional service without spiritual knowledge. Ajnata sukriti. हे भक्ती विनोद ठाकूर आता सांगितलं. Okay. Thank you, Prabhuji. I've looked up original question at thank satisfaction मेळला म्हणून answer. So खूप खूप धन्यवाद प्रभूजी तुमका. So थोडे announce हाँ सांगा. Leela Charan Prabhu and his team, thank you very much. प्रभुजी तुमगे blessings within Madhyam Prabhuji. Hare Krishna. Please bless us to stay in Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सो थोडा अनाउन्समेंट असाची शनिवार 7 तारीखेका डेमन्सन वृंदावन लीला तू गोवर्धन लीला सेशन ओपास असा हे सेशन काढू येत असाची हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी. सो 7:30 to 8:30 PM इंडिया टाइम आका. नेक्स्ट वीक दाखवनो वारा दाखवनो भक्ती रसामृत सिंधू नेक्टर ऑफ डिवोशन स्टार्ट जाता असा नेक्स्ट सोमवार दाखवनो. सो आमगेला सौभाग्य की हिज ग्रेस वृषभानु प्रभुजी हानी सेशन काढता असाची नेक्स्ट 2 सेशन हानी काढता असाची. सो नेक्स्ट राजनागोत तसला म्हणजे 12 तारखेका एकादशी गुरुवार. सो तादेसो संपूर्ण भगवत गीता पारायण असा. सो आय थिंक 3 स्लॉट बाकी असा. सो कोणा सांगता की कोणा हे करके तानी नाव दियाची. सो माया माताजी कानी भारती पै माताजी का नाव दिवनु तांतो हाने ताजी हे घ्यायची लाभ घ्यायची म्हणून सांगता असत.
सो एकादशीक हा मागीर कसं म्हळे भगवद्गीता सांगली तितलं कितलं पुण्य आसा की सो श्रवण केल्यार तितलें पुण्य आसा. पुराजनी याची आम्ही भगवद्गीता सांगन अशी म्हणून तो बेसू नकाची श्रवण करच्या याची तांतू तुमकां तितलें पुण्य आसा. सो आता एंड जन म्हणले आनी कसं अनाउन्समेंट आसा प्रभुजी. सो आम्ही सेशन एंड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय. विजय गोविंद प्रभु जी की जय. अनंत स्वामी महाराज की जय. प्रभुपाद की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.